नमस्कार. लंच टाइम बुलेटिन आणि होकार हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो. चोरयेच्या घडणुकांनी वाड पुलीस आशिल्ल्याचे सांगून फारायली दिवचलच्या दुकानदाराची सरपळी. दोगांचो राड केली दिवचल पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल. मंत्री फकत पैसे मेजपाक आसात व्यस्त. गोंयांत सुरू आसा लुटमार. आदलो आमदार पांडुरंग मडकयकाराचो गंभीर आरोप. बॅरिकेड्स आंगार पडून वीज कर्मचाऱ्याक मरण. दाबोळीची घडणूक. उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर उबारिल्ले बॅरिकेड्स. शिवाजी महाराजा विशीं उदय भेंब्रेन केल्ल्या वक्तव्या आड अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज आक्रमक. आमी तलवार कुशीक दवरल्या. तलवार कशी वापरप आमी विसरूंक ना. समाजाची भेंब्र्याक खर शिटकावणी. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोशान गोंयांत जावपी अखिल भारतीय बायलांचे समन्वय बसकेचो घेतलो नियाळ. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर BL संतोशाची चुप्पी. राती 12 मेरेन भौशीक सुवातेर म्युझिक वाजोवपाक परवानगी आशिल्ल्या सण आनी कार्यावळींची यादी पर्यावरण खात्यान केल्या जारी. हातूंत इफ्फीच्या 2 दिसांचो केला आस्पाव. आतां खबरो विस्तारांत. एक फायल क्लियर करपा खातीर आपणे एका मंत्र्याक खंय 20 लाख रुपया दिल्यात असो गंभीर आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केलो. सध्या राज्यांतले दरेक मंत्री पयशे मेजपाक व्यस्त आशिल्ल्याचे मडकयकार उलयलो. भाजप सरकाराचेर विरोधी पक्ष भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करताले. आता भाजपच्या एका फुडाऱ्यान सरकाराचेर गंभीर आरोप केला. एक फायल क्लियर करपा खातीर एका मंत्र्याक आपणे खंय 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो गंभीर आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केलो. गोंयचे मंत्री फकत पयशे मेजपाक व्यस्त आसात अशेंय तो उलयलो. भाजपाचे राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतल्या उपरांत पत्रकारां कडेन मडकयकार उलयलो. Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. Or all ministers are busy in counting money. तुम्ही दिसता CM चेंज जावपा जाय सो. Nothing is happening in Goa. Baba, I paid last week. I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't know. For what, sir? Take his for a small work. He took my one file which I processed from the department. From his department, he took that file at his home and kept a message that if somebody comes to collect this, to inquire this file, tell that fellow to come and meet me. So accordingly, I sent my manager to meet the minister. Then he told to meet his PA. He met his PA and PA directly demanded 15 or 20 lakhs rupees. I know at least 15 to 20 lakhs has been paid. Last week, and it was not a big work. It's a routine work because I was also minister. I know what are the procedures follows in the department. So कोण सर मिनिस्टर नाव सांगू शकता तुम्ही? I don't want to take a name, but when I leave a party, I will take a name. I tell you very frankly, it's not also corruption. It's a loot. Loot is going on in Goa. It's an entire rampant loot is going. So and cash for job In the name of the corruption, it's a loot is going in Goa. आणि cash for job सर जाल्ले. That is also part of the loot. Whatever way they want to grab the money, every minister is busy in grabbing the money. All ministers. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत शिवशाही नाशिल्ली अशें विधान केल्ल्या उदय भेंब्रेच्या वक्तव्या आड अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाचे लोक आक्रमक. सरकारान भेंब्रेचेर कारवाय करची तशेंच आमची भावना दुखयल्ल्यान जाहीर माफी मागची अशी मागणी करीत निशेध सभा गाजली. आमी तलवार कुशीक दवरल्या आसली तरी ती कशी वापरप तें आमी विसरूंक ना अशी खर शिटकावणी अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाच्या लोकांनी दिल्या. पळयात.
असल्या महाराजाक ज्यांनी सगळ्या खातीर काम केला, सगळ्या एकवटा हाडपाचे. आणि जर तर महाराज तेन्ना नासले, एक तो तेन्ना दैवी रुपान आयलो म्हणपा जाता. तेन्ना ज्या टायमार तो आयलो न्ही, ह्या धर्तीचे सगळे सायडीन आमच्या इंडियेचे डच जावं, मोगल जावं, आदिलच्या नाझी हे निजाम, मागीर सगळे ब्रिटीश, पुर्तुगाल हे सगळे राज्य करी. असल्यातल्यान आसतना तेणी तेन्ना एक ल्हानसो भुरगो 16 वर्सांच्या स्वराज्याची स्थापना केली. आणि तेतूंतल्यान तेणी सगळ्या आमच्या जे हिंदू धर्मा खातीर तो लढलो. आणि ह्या हिंदू धर्माचेरच एक उदय भेंब्रे सारको मनीस जो लेखक म्हणटा, आपल्या लेखक म्हणून हे करता, त्यांनी ज्या प्रमाणे तो उलयला त्याचो खरो आमी सगळ्याच्या वतीन हांव त्यांचा परत एकदा निषेध करता. आणि तेका सांगूंक सोदता, आमी हे केन्नाच सहन करचे ना आणि केन्नाच आयकून घेवचे ना. आम्ही काही रेझोल्युशनां घेतला ती तुमच्या मुखार दवरता. पहिले रेझोल्युशन आम्ही खर शब्दात निषेध करतात या विकृत मानसिकतेच्या उदय भेंब्रे या मनशाची. हांव ताका बाप बी म्हणचोच ना, कारण ताणें म्हाजें काळीज दुखयला. ताणें म्हज्या आराध्य दैवताक असो नालायक ठरवपाचो प्रयत्न केला, जो खुद नालायक. ताणें आमच्या आराध्य दैवताक एक शिवी दिला. ज्या मनशान म्हज्या आराध्य दैवताक हांगातल्यान बायलो पळोवन व्हेल्यो, भुरग्यांक पळोवन व्हेले अशें म्हणटवाचें धाडस केलें, ताका तुमी जर जाणटो म्हणटात जाल्यार औरंगजेबूय जाणटो आशिल्लो. ताका शिवाजी महाराजा कडेन झगडटना हें जावंक ना. सो जाणटेपणाची ताका म्हाका कीव करप काय समजना. आमी असो ठराव घेतात की आमी सगळे शिवप्रेमी, खास करून अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठ समाज, आमच्या आराध्य दैवताचो जाणे अपमान केला ताजो आमी तीव्र शब्दात निषेध करतात. आणि सरकाराक विनंती करता, कायद्यान जे शक्य आसा तो सगळे कायदे ह्या मनशाच्या विरुद्ध धरचे. ताका जी सजा आसा ती जावपाक जाय. हो पयलो आमचो ठराव. ज्या मनशान कल्याणच्या सुभेदाराची पुत्रवधू सून ताज्या हातीत दिली, ताणें त्याच्या सैनिकांनी तेन्ना म्हणलें, ही म्हज्या आवय सारकी, तुज्या सारकी सौंदर्यता म्हज्या आवयक आशिल्ली जाल्यार हे आमी शिकला पाठ्यपुस्तकांत, हे आमी ल्हानपणाक शिकला. आणि हो आयज सांगता की आमचो छत्रपती शिवाजी महाराज किडनॅपर धरयता. तूं नालायका, तुका इतलो अधिकार आसा आणि ते आमी सहन करतले? कदापि ना. आणि आमी जाणटो आसूं दी किंवा नेणटो आसूं दी, जो आमचो अपमान करतलो ताका आमी केन्नाच सोडचे ना. हो पयलो आमी ठराव घेतात. मेमोरियलचो अध्यक्ष ऑस्कर मार्टिन्स, जायते लोक धर्माचे जातीचे रूप दिता हाका. आमी हांगा क्रिस्तांव आणि हिंदू एकाच बरोबर रावता. हे जे मेमोरियल आहा पळय, ते दोन्ही धर्मांचे लोक एकवटान जानी. पळया तुमकां एक उदाहरण, हो क्रिस्तांव पण ह्या चिफ्टन मेमोरियलाचो अध्यक्ष ट्रस्टाचो, तो सांगतलो तुमकां. ऑस्कर मार्टिन्स, एकनीस कुकोरकार आणि प्रेसिडेंट ऑफ कुकोली चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट, strongly condemn the statement by Advocate उदय भेंब्रे आणि तेजे ताबडतोब माफी मागची दळे ना जाल्यार आमी तेका केसेस सोडचे ना. आमी कुंकळकार एक आयडेंटिटी आमकां आहा. आणि जे मनीस आमची हिस्ट्रीचेर डायल्यूट करता, डिसॉर्ट करता, ट्रिवलायज करता, तेका आमी केन्नाय सोडचे ना. आणि तेकाच लागून निषेध मारपाक हे मिटिंगेक हांव हाजीर जालां. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस PL संतोष आणि गोंयांत जावपी अखिल भारतीय बायलांचे समन्वय बसकेचो नियाळ घेतलो. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच पक्षाचे मुखेल कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर BL संतोष हांणी जाप दिली ना. मंगळारा BL संतोष गोंयांत आयिल्ले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता सयत मंत्री विश्वजीत राणे, आलेख सिक्वेरा तशेंच हेर आमदार मंत्र्यांनी BL संतोष हांची भेट घेतली. So basically, I have come on a courtesy call. I am a new entrant in the party. I have met her once. Since he was coming to work today, I thought I should call him. Any major discussions Nothing. about reshuffle or Nothing. government performance? Minister? My word, nothing left. परफॉर्मन्साचेर बी काय जावना. Nothing left. So the central leadership is happy with the performance of Goa government. As I said, I am a new entrant, so I don't know whether they will discuss such a major issue. त्यांना आपल्याला संतोष गोवा येयले तेन्ना अशी अफवा येयली की ती खंयतरी कॅबिनेटरी शफल जावपाची करता. Kind to learn. But kind to learn.
काय नसेल सरांनी म्हणजे अपॉइंटमेंट घेतली सर 5 मिनटं उलयलं सगळं विचारलं मतदारसंघात आणि काय काम करणे पण सरकाराचे काम करता कितें विचारलें अशें हाच्याबद्दल काय विचारलं अशें आयकूं येतालें की परफॉर्मन्स सुद्दां पळयले वयता जे मिनिस्टर्स आसा तेंच्या परफॉर्मन्सा बद्दली ना हे सगळं माझ्याकडे काय दिसतं माझ्याकडे माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचं म्हणजे कामाचं काम कर म्हणून सांगा आणि पुढे लॉंग टर्म कोण काम करणार रिशफलाची बीन कितें चर्चा आशिल्ली वन इलेक्शन वन नेशना बद्दल कितें उलयलां ना फक्त कॉन्स्टिट्युन्सीचं उलयलं आणि पुढे काम कर म्हणून सांगा आणि इलेक्शन बद्दलच उलयलं तर तुम्ही इंडिपेंडंट आमदार तुझ्या नेक्स्ट टाइम बीजेपीचे 100%. फुडले बिचोलेचे तिकेट तुमकां बिचोलेच्या बीजेपी कडल्यान ते हांव म्हाका अशें विचारलं पूण तुमी तयार आसा हांव तयार आसा राती 12 मेरेन भौशीक सुवातेर म्युझिक वाजोवपाक परवानगी आशिल्ल्या सण आनी कार्यावळींची यादी पर्यावरण खात्यान जारी केल्या. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या वळेरेंत इफ्फीच्याय 2 दिसांचो आस्पाव गेला. तशेंच क्रिसमस ते नव्या वर्सा मेरेन 6 दीस म्युझिक वाजोवपाक मेळटली मेकळीक. पळयात. आता क्रिसमस आनी नव्या वर्साक राती 12 मेरेन व्हडल्या आवाजान म्युझिक लावपाक मेळटली. पर्यावरण खात्यान हे विशींचो आदेश काडलो. ह्या आदेशान इफ्फी सयत हेर म्हत्वाच्यो कार्यावळी आनी सणांचोय आस्पाव आसा. राती 12 मेरेन भौशीक सुवातेर म्युझिक वाजोवपाक परवानगी आशिल्ल्या सण आनी कार्यावळींची यादी पर्यावरण खात्यान जारी केली. खंयच्या सणांक राती 12 मेरेन म्युझिक लावपाक मेळटली? चवथीचो पयलो आनी 5वो दीस, अनंत चतुर्थी, नवरात्रीचो निमणो दीस, दिवाळी, इस्टर, क्रिसमसाचे 2 दीस, नवे वर्स, कार्निवलाचो निमणो दीस आनी इफ्फी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साखळेंत वाडपी भटक्या सुण्यांच्या उपद्रवाचेर आळो हाडपा खातीर सुण्यांचें लसीकरण आनी हेर म्हत्वाच्या शस्त्रक्रिया मोहिमेचें उक्तावण मुख्यमंत्री सावंत हांच्या उपस्थितीन जालें. ह्या मोहिमे अंतर्गत साखळेंतल्या चडांत चड सुण्यांचें लसीकरण करपाचो यत्न आसतलो, जेणे करून थळाव्यांक सुण्यांचो त्रास जावचो ना. तशेंच पणजेच्या पॉव्स ह्या एनिमल वेलफेअर संस्थेच्या आदारान ही मोहीम राबयतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पॉज पणजी एनिमल वेलफेअर सोसायटी हाच्या वतीन सांखळे म्युनिसिपल एरियेत आमी रॅबीज वॅक्सिनेशन आणि स्टरलायझेशन हे 2 प्रोग्राम चालू केल्या. पुराय सांखळे म्युनिसिपल एरियेत म्हणजे रॅबीज वॅक्सिनेशन आणि स्टरलायझेशन हे केल्या उपरांत डॉग कंट्रोल कार्यक्रम जो आसा पळय हो करपा खातीर आनी रॅबीज कंट्रोल कार्यक्रम ह्या कार्यक्रमा खातीर आमच्या सांखळे म्युनिसिपालिटीचे नगराध्यक्ष बाय सिद्धी तेंचे कावन्सिलर्स आनी पॉज पणजी हांच्यानी आमकां सपोर्ट केला. हांव खरोखरच पॉज पणजी एनिमल वेलफेअर असोसिएशन हांचे धन्यवाद म्हणटा, तांचें अभिनंदन करता आणि तेंच्यांनी बाकीच्याय जाग्यार अशाच पद्दतीचो कार्यक्रम करतो इन कोऑर्डिनेशन विथ आवर डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी डिपार्टमेंट. थँक्यू. आज आम्ही पळयतात सांखळी म्युनिसिपालिटी इन एसोसिएशन विथ आमचे पॉज फाउंडेशन आणि विथ द हेल्प ऑफ एनिमल हजबंड्री आमच्या मजगती आसा असिस्टंट डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर राजेश केणी हू हॅज प्लेड अ इन्स्ट्रुमेंटल रोल आणि आमचे विथ द हेल्प ऑफ गायडन्स ऑफ ऑनरेबल CM सर आणि मॅडम संचिता रॉड्रिक्स जो हाली आमी जेन्नाच्यान हांव सांखळी म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन म्हणून चेअर करता आमी पळयता कितल्योश्योच कंप्लेन रिगार्डींग डॉग्स आमच्या कडेन येता. खूब डॉगांचो उपद्रव वाडत चल्ला, भुरगीं भितात, रिमोट एरियांनी भुरग्यांक चलप सुद्दां डेंजर जाल्लें आसा आनी ताचें कितें करचें हो मोठो प्रश्न आसलेलो. सो द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM सर आमी आनी आमचे डॉक्टर राजेश केणी हांच्या मजगतीन आमी पॉज फाउंडेशना कडेन एप्रोच जाली आणि तांच्यांनी आमकां आश्वस्त केला की स्टरलायझेशन ऑफ द डॉग सगळ्या वॉर्ड वायज जातले. तो टायम टेबल तो शेड्यूल आसा विथ द हेल्प ऑफ WhatsApp ग्रुप आमी सगळ्यांक अपडेट दवरतली. हांव मागता ज्यांचे कम्युनिटी डॉग्स म्हणजे जे आमी लोकल डॉग्स म्हणटा तांच्या बरोबर बरो एप्रोच आसा तेंच्यांनी आमकां मदत करची, कारण तांच्यांनी तांकां फीड केल्या बरोबर रोखडेच ते येतले आनी धरपाक खूब सुटसुटीत जातले. Pause. It's Goa's oldest NGO, going to be completing 25 years next year. Sterilization, that is massive control in population of community animals, has to be people's movement. Government can only pay you money, department can only show you the direction, but it has to be we people come together and sterilize, help sterilize. As per the last census, our dog population in Goa, community dog population in Goa is about 140,000. This is also, we are not very sure is a 100% number.
This could be just about 80-85%. So can you imagine the number of dogs, community dogs that we have in Goa? Let's all come together, sterilize together to have a healthier dog population and a good harmony between human and community dogs. सरकार तशेंच मंत्री आपल्या भाशणान हर घर जल येवजण राबयल्या म्हूण सांगता. मात आजून दर वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यांत फोंडेचे भाट वळवय वाठारांत लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. ओपा उदका प्रकल्प आसून लेगीत गांवांत उदक पावनात म्हूण लोक कागाळी करतात. 5-5 दीस नळां उदीकूच येना तेन्ना करपाचें कितें असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. लोकांक सध्या टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा. हांगासर उदक सारकें मेळना. तें उदक केन्ना 5 दिसांनी जाल्यार 8 दिसांनी खूब हाल जाता. एकदां आमी तिश्टाता हांगा, मागीर आमी कोणा कडल्यान अशें तेंचे पंप बसयले तेंचे कडल्यान आमी उदक घेता. तितून आमकां ते केन्ना एकदां जेन्ना फावर मागचो पडटा. आमी कितें करपाचें तें सांग. सो थळावे मंत्री आमदार सांगता की हांगा हर घर जल योजना चालू आसा, 24 वरां उदक मेळटा. ही गजाल खरी? मेळटा. अर्दवर मेळटा उदक. अर्दवर मेळटा. सो तुमची अपेक्षा कितें आसा? सरकारान कितें करचें? आमकां डेली उदक दी मरे सरकारान. सो डेली उदक मेळटा जाल्यार 4 दिसांनी दी, जाल्यार 2 दिसांनी दी. तुमकां आतां उदक मेळटा तें ओपाचें मेळटा काय आनी खंयचें मेळटा? गावडो कोण खंयचें मेळटा म्हणून आमी काय पळोवंक वचना. आमी खूब खेपो आयकलां की प्रियोळ गांवांत, प्रियोळ मतदारसंघात हर घर जल योजना चालू जाल्या. हांगा लोकांक 24 तास उदक मेळटा. पूण पळयत जाल्यार ही वस्तुस्थिती आसा वळवय गांवची. सध्या आमी आसा फोंडचे भाट वळवय हांगा, ज्या जाग्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा ही बॅरलां लायिल्लीं आसा, बॅरलां टाकयो लायिल्ल्यो आसा. सादारणपणान फेब्रुवारी म्हयनो सोंपोवंक पावलो म्हणटकीर ह्या गांवांत उदकाचो तुटवडो जाणवता, उणीव जाणवता. गांवच्याच बांयत पंप बसयला आनी तेच उदक आमकां सप्लाय करता. ह्या उदकाक जवळ जवळ अर्दवर सुमार नळ येता. तितून 2 कळशे भरना, सामकें बारीक नळाचें उदक येता आनी लोकांक टँकराचेर निंबून रावचें पडटा. पूण सरकार पातळीचेर थळावे मंत्री आमदार सांगतात की आमी 24 तास उदक सप्लाय करता, हर घर जल योजना चालू जाल्ली आसा. पूण प्रत्यक्षान तशें ना. हें विधारक सत्य तुमी हांगा पळोवंक शकता. हांगा मेळत थंय म्हणजे प्रत्येक फोंडचे भाट वळवय गांवांत मेळत थंय प्रत्येक घरा मुखार तुमकां अशीं हांगा बॅरलां दिश्टी पडटा. जेणी कोणें बायक पंप बसयला तेंची गजाल वेगळी. सरकारान बुथखमार टाकयो बसयल्यो, टाकयेचें उद्घाटन केलें, वेरेच्या लोकांक उदक मेळ्ळें. पूण वेऱ्या ज्यो टाकयो बसयल्या, ज्या टाकयेंतल्यान सावयवेऱ्या गांवांत फोंडच्या भाट वळवय ह्या वाठारांत उदक सप्लाय जावपाचें आशिल्लें, त्यो टाकयो अजून मेरेन कार्यान्वीत करूंक ना. त्यो भोवतेक इलेक्शना कडेन कार्यान्वीत करपाचो आनी परत मागीर मतां मागपाचो, निवडून येवपाचो हावेस कदाचित आसतलो थळाव्या मंत्र्यांचो. सो सरकारान हेजेर बेगोबेग लक्ष दिवचें आनी त्यो टाकयो बेगोबेग चालू करच्यो. कारण हांगा लोकांक पिवपाच्या उदकाची मारामार जाता. हेर बाकीच्या वावरा खातीर टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा. आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां हो प्रकार चालूच आसा. सो थळावे मंत्री आमदार तशेंच सरकारान गोविंद गावडे आनी सरकारान, मुख्यमंत्र्यान हेजे कडेन लक्ष दिवचें आनी ह्या वाठारांतली उदका पुरवण वेवस्थीत करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडचे भाट वळवयच्यान शेखर नायक. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मार्ना शिवोली जाल्ल्या स्वयं अपघातांत दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाली. सध्या आजिलो हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार सुरू आसा. जाल्यार मालपे पेडणे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर दूद व्हरपी कंटेनर ट्रक उमटलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरू आसा. मंगळारा रातच्या वेळार मार्ना शिवोले जाल्ल्या स्व अपघातांत एक्टिवा चलोवपी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान आजिलो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. एक्टिवा चलोवपी चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्याक कुशीक आशिल्ल्या खोल गटारांत वचून पडलो अशी म्हायती मेळ्ळा. पुलिसांनी घडणूक वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. जाल्यार मालप्या पेडणे राष्ट्रीय महामार्गाचेर गोकुळ दूद व्हरपी कंटेनर ट्रक उमटलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. मात ह्या अपघातान गाडयेचे बरेच लुकसाण जाले. नाम बोलो तुम्हारा? मानवेंद्र सिंह। क्या हुआ था? वो गार्ड शिफ्टिंग का टाइम था, गार्ड लेके जा रहा था मैं गार्ड छोड़ने के लिए, तो एक्चुअली गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी जाके पुलिया तक थी, पुलिया पे लड़ गई और उधर ही नहीं गिर गई। गाड़ी नाले में चली गाड़ी नाले में चली गई। कैसे स्लिप हुआ? स्लिप हुआ, जाके गाड़ी
उसमें लड़ने को लिया फिर अभी आपको कहाँ लगा है? पैर में लगा है, फ्रैक्चर है। पैर में फ्रैक्चर है। कहाँ पे ये हुआ? ये वहाँ पे हुआ है। सर लोकेशन कौन सा है सर? शिवलिंग पे। शिवलिंग के पास। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दाबोळी रस्ते कुशीकचे लोखणाचे बॅरिकेड कोसळून वीज खात्याचो कर्मचारी स्वप्नील चिंदरकार या 30 वर्साच्या दुचाकी चालकाक मरण आयले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दाबोळी विशाल मेगामार्ट मुखावयल्या रस्त्यार उबारिल्ल्या अवजड लोखणाच्या बॅरिकेड्सांक क्रेनीन धपको दिल्ल्यान एक बॅरिकेड दुचाकी चालकाच्या आंगार पडिल्ल्यान ताका मरण आयले. कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून हो अपघात जाल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे. मजगतीं ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या क्रेन चालकाक पुलिसांनी अटक केल्या. काल मंगळारा दाबोळे हांगासर एक अपघात घडलो आनी तातूंत एका युवकाक 30 वर्साच्या युवकाक मरण सुद्दां आयलें. ताचें कारण म्हटल्यार फ्लायओवराचें काम चालू आशिल्लें आनी हो जो युवक आशिल्लो तो रस्त्यांतल्यान वयतालो आनी ह्या फ्लायओवराचें काम चालू आसतना थंयसर म्हणजे काम चालू आसतना जे लोखंडी जे बॅरिकेड आशिल्ले ते ताचेर पडून ताका मरण आयिल्लें आसा. आनी काल खंय तरी तो आपलें काम सोंपोवन सडा हांगासर वयतालो आनी रस्त्यार म्हणजे मदींच ताचेर ते बॅरिकेड्स पडून ताका दुर्दैवी अशें मरण आयलें. ताचे उपरांत चिखेली हांगासर ताका हॉस्पिटलान व्हरतनाच ताका म्हणजे वाटेरूच मरण आयिल्ल्याचें सुद्दां आमकां कळटा. जाल्यार सगळी कडेन समज जर पळयलें जाल्यार खंय तरी जायतीं कामां म्हणजे आमच्या गोंयभरांत चालू आसा आनी ताची खंय तरी जे कंत्राटदार आसा तांच्यांनी काळजी सुद्दां घेवपाक जाय. कारण म्हटल्यार काल जे म्हणजे एक अपघात जो दाबोळी हांगासर जालो तो म्हटल्यार सारको म्हणजे दुर्दैवी अशें आशिल्लें. तो आपलें काम म्हणजे सोंपोवन घरा वतना ताका खंय तरी हे अशें दुर्दैवी अशें मरण आयिल्ल्याचें सुद्दां कळटा. जाल्यार खंय तरी जी फ्लायओवराची जी जंय जंय कामां चलता थंयसर कंत्राटदार जे आसा तांच्यांनी काळजी घेवपाक जाय. कारण म्हटल्यार येरादारी ही चालूच आसता आनी हे जे म्हणजे बॅरिकेड्स पडपाचें जे कारण आसा तें म्हटल्यार क्रेनीचो धडक लागून हे बॅरिकेड्स वयल्यान सकयल पडले आनी ह्या एक म्हणजे हो जो 30 वर्साचो जो युवक आशिल्लो ताचेर पडून ताका आत्ताक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. जाल्यार अशेच घडणुक्यो ज्यो आसा त्यो गोंयान खूब कडेन घडत आसात. ताचे खातीर काळजी घेवपाची खूब गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. गोवा रिक्रुटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सोसायटी अंतर्गत भरपी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांत वाड जाल्या. पगाराची फेरसणूक करताना यान फुडें दर वर्सा 3% पगार वाड दिवपाक राज्य सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्या विशींचें परिपत्रक सरकारान जारी केलां. सगळ्यांक उमळशीक लागून राविल्ल्या मयेच्या श्री माया केळबाई देवीच्या कळस उत्सवाक निमणे एकदाची सुरवात जाली. मंगळारा सांजे पुलीस बंदोबस्तांत देवीचो कळस गांवकर वाड्या वयल्या श्री महामाय देवळांतल्यान भायर काडलो. 9 दीस हो कळस उत्सव मनयतात. फाटल्या वर्सा हो उत्सव अर्द्यार रद्द करपाची पाळी आयिल्ली. अधिकाराच्या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान श्री माया केळबाई देवीचो कळस उत्सव वादाच्या भोवऱ्यांत आडखळ्ळा. मंगळारा सांजे गांवकरवाड्या वयल्या श्री महामाया देवळात पारंपारीक विधी केल्या उपरांत पुलीस बंदोबस्तांत देवीचो कळस भायर काडलो. अवसारी मोडा सयत कळस केळबाई वाड्या वयल्या केळबाई देवीच्या देवळा कडेन व्हेलो. थंय पुजा जाले उपरांत कुमारवाड्या वयल्या सातेरी देवळात कळसाचें आगमन जालें. फाटल्या वर्सा केळबाई देवळाच्या प्रवेशदाराचेर कळस आडोवपाचो प्रकार घडिल्लो तर वादाची शक्यताय मतींत घेवन हो उत्सव अर्द्यारच रद्द करपाची पाळी आयिल्ली. अंदू आजून तरी कळस उत्सवाक सुरवात जाली आसली तरी 9 दीस हो उत्सव विघ्नाबगार जावचो अशी भक्तांची इच्छा आसा. ताका लागून ह्या उत्सवा कडेन भाविकांची नदर लागून आसा. आयज कळस उत्सव साजरो जाता कळस भायर सरता. तातूंत मोठी मोठी जी भुमिका पार पाडल्या ती म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन आसा, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, डीवायएसपी, आमदार हांच्यांनी एक जबाबदारी घेतलेली आसा. आनी हा कायदो सायडीक दवरून परस्पर जे कितें जातलें म्हणजे सगळ्याक एमिकेबल जे सोल्युशनाचेर कशें बाबा पद्दतीन म्हणजे आयज मिन्यूट्स केल्लेले आसा त्या मिन्यूट्सा प्रमाणेच हो कळस उत्सव जो साजरो जाला आनी ह्यान फुडें जात्रा जी जातली त्या मिन्यूट्सा प्रमाणेच जातली अशें आमी आस बाळगिता. आनी त्या आसी खातीर आतां आमी हो उत्सव आमी स्व खुर्शीन साजरो करता. इतल्याचेर आसा प्रोवायडेड डेट ही जात्रा जी आसा ती उरची न्हू. हेतून जे कितें सहकार्य लागतलें आमी तिनूय पार्टी मेळोन बरोबरी अश्योर्ड केला की करतले म्हणून सांगला. त्या उतराचेर रावन मामलेदारान अश्युरन्स दिल्लेले आसा आमकां आपूण ती पार पाडटा. ह्या हेचेर आमी आसा आनी कळस जाला तशें जात्रा जातली.
अशें आज माहिती. प्रत्येकाक दिसता की कळस हो प्रत्येकाच्या घरान येवचो, आपल्या घराक एक कळसाचें स्थान लोकांचे पांय लागचे आनी आपूण तेची कितें तरी पुजा करची अशें प्रत्येकाक दिसता. ती आयज अख्ख्या मयाच्या लोकांची जी इच्छा आसली आनी जी इच्छा 2-3 वर्सां बंद पडलेली ती आयज सुरळीत प्रमाणे चालू जाता. आनी हितून मोठे सुरळीतपणान चालू जावपाक हितून मोठ्यान मोठे जे काम केल्लेले आसा हे नायक फॅमिलीन काम केल्लेलें आसा. आयज कसली ना कसली अडचण हाडटा, ना कोणाचें बंधन दवरता, ना कसलेच कायदो म्हण कायद्याचे दृश्टीन म्हण कोणाच्या भयाचे दृश्टीन म्हण ना कसलेच बंद दवरता. आयज जो नायक फॅमिलीन जो निर्णय घेतलेलो आसा की कळस हो सुरळीत 9 दीस भोंवतलो, प्रत्येकाच्या घराघरांनी वयतलो, नायक घेतले, गांवस घेतले, गोसाय घेतले, हे आमच्या चारय वांगड्या भितर कसले दुबाव धरपाचो ना. हो जो एक 4-5 दिसाचो जो आमी जो प्रयत्न केलो मामलेदारा कडेन, ज्यो 4-5 दिसाक 2-2 ज्यो मिटिंगे जाल्यो, ते मिटिंगेक अशें दिसून येयलें की हो जो कळसाचो उत्सव आसा तो ह्या वर्षी सुरळीत जातलो. गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक